नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या आवाज गोयचो बुलेटिनान येवकार हांव ऐश्वर्या केरकार. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. दिव्यांग व्यक्तींक ना भिवपाची गरज. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत दिव्यांगां खातीर उबारतले सरकारी हॉस्टेल. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची म्हायती. गांजे उसगांव म्हादय न्हंयत न्हावपाक गेल्ल्या दोगांक बुडून आयले मरण. दोगांक केले साल्वार. बुडिल्ल्या एकल्याची सापडली कूड. दुसऱ्याचो सोद सुरू. आडमेळ्या पावसाक लागून हरवळेच्या घसघसाच्या प्रवाहान जाला वाड. पर्यटकांनी घेवची जतनाय म्हूण नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभूचे आवाहन. नॉर्वे बुद्धीबळ सर्तीत मॅग्नस कार्लसनाक हारोवन वर्ल्ड चॅम्पियन डी गुकेशान घेतलो हारीचो बदलो. सर्तीचे 6वे फेरयेत डी गुकेशान कार्लसना आड जोडले अजापीत करपी जैत. शिगाकुळे काणिकुर्णा वाठारांत जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक मरण. दुसरो नशिबान वाटावलो. सकाळी 3 गाडयांमदीं जाल्ली टक्कर. आनी म्हजी बस आतां गांवगिऱ्या वाठारांतल्या रस्त्यांचेर चलतली. बायलांनी चलयांच्या सुरक्षेचो विचार करून उबारला पावलां. मुख्यमंत्री सावंताची म्हायती. वाडटे अपघात आनी प्रदुशणाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर लोकांनी भौशीक येरादारी दिवची पसंती. मुख्यमंत्र्याचें आवाहन. आतां खबरो विस्तारान. आतां दिव्यांग व्यक्तीची जतनाय सरकार घेतले. आवय बापूय नाशिल्ल्या दिव्यांगांक आतां भिवपाची गरज ना. सरकारांनी तांची वेवस्था करतले. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत दिव्यांगां खातीर हॉस्टेल बांदतले. ह्या हॉस्टेलांनी सगळी सोय आसतली अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सांगलें. फुडल्या 4 ते 5 वर्सांत ही हॉस्टेलां उबारतले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. दिव्यांगां खातीर आयोजीत केल्ले एका कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो. भुरगे जे जन्माक आयलां ती कदाचित आमची जबाबदारी आसतली, आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली की तेजी पुराय देखभाल करप ही आमची जबाबदारी आसतली. बट बऱ्याचशा पेरंट्सांक चिंता आसता म्हज्या फाटल्यान म्हज्या भुरग्याचें कितें. आमचो गुरुप्रसाद पावसकर हांच्यांनी आस्था ह्या संस्थेच्या वतीन आतां एक्सिलन्स सेंटर म्हापसा सुरवात केला. सरकाराचो प्रयत्न आसा फुडल्या 4 ते 5 वर्साच्या भितर परमनंट हॉस्टेल सुरू करप. आमी अशा भुरग्यांची परमनंटली म्हणजे तांच्या पेरेंट्सांच्या उपरांत सुद्दां काळजी घेवपाचो हॉस्टेल हो प्रकल्प आमी तयार करता. इवन दो एक इन नॉर्थ आनी एक इन साऊथ. म्हणजे बऱ्याचशा पेरेंट्सांक जी आज चिंता आसा फाटल्यान म्हज्या भुरग्याचें कितें जातलें ही चिंता सदोदीत सगळ्यांक सतयत आसता. आनी ह्या चिंते खातीरूच तेजो परिणाम आपल्याचेर जाता आनी आपल्याय आरोग्याचेर. त्या ती एक गजाल लक्षांत घेयात, म्हणजे आमी जितके फिजिकली आनी मेंटली फीट उरतले तितकेच आमी आमच्या भुरग्याची बरी काळजी घेवपाक शकतले. आमी त्या भुरग्याक कोसीत बसचे न्ही, आमी देवाक दोश दीत बसचे न्ही. म्हाजें तर म्हणणें आहा की हातूंतल्यान आमी ताका म्हणजे वेल ट्रेन्ड कितलो करतले, कसो करतले. म्हणजे आतांच मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय हांणी उलयता आसतना सांगलें की ज्या मनशाक दोनी हातूय ना दोनी पांय ना अशा मनशाक जेन्ना आमी निदान ताका दोनी पांय आनी दोनी हात दिले आनी आज तो आपुणूच घालता आनी आपुणूच तो चलता हें आमी पळयलें. ताका लागून म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान तुमी सगळे जाण हांगासर आयल्या. पुराय 100% सरकार हे तुमच्या बरोबर आसा. आमी जो पर्सन विथ द डिजाबिलिटी आशिल्ले ह्या 100% लोकां पर्यंत आमी पावले आनी तांच्यो गोश्टी फुलफील केल्यो हे म्हज्या मनाक समाधान जाता. हांव मुद्दामून हे उलयता आसतना सांगता. गांजे उसगांव म्हादय न्हंयत न्हावपाक गेल्ल्या दोगांक बुडून मरण आयलें. उदकांत अडकून पडिल्ल्या दोगांक साल्वार केले. बुडिल्ल्या एकल्याची कूड सापडल्या जाल्यार एकल्याचो सोद अजूनय सुरू आसा. उजो पालोवपी दळान सोमारा परती सोद मोहीम हातीन घेतल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 6 जाणांचो पंगड न्हंयचेर न्हावपाक गेल्लो. गांजे उसगांव म्हादय न्हंयत न्हावपाक गेल्ले कडेन दोगांक बुडून मरण आयलें. धनंजय खेरनाथ हो मूळ महाराष्ट्राचो आनी लवप्रीत सिंग हे दोग विद्यार्थी न्हंयत न्हावपाक गेल्ले कडेन बुडले. तातूंतले एकल्याची कूड सापडल्या जाल्यार एकलो आजुनूय बेपत्ता आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 6 जाणांचो पंगड न्हंयत न्हावपाक गेल्लो. तांकां उदकाचो अदमास आयलो ना आनी ते बुडले. उदकान अडकून पडिल्ल्या दोगांक उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी साल्वार केले. जाल्यार बुडिल्ल्या एकल्याचो सोद अजूनय सुरू आसा. उजो पालोवपी दळान सोमारा परतून सोद घेवपाक सुरू केला.
दोग जाण बुडलेले आसा. सो कितें आयज एक 5 सुमार आमकां कंट्रोल रूमान पोंडा फायर स्टेशनाक कॉल येयल्लो की 2 जाण कोण तरी हांगा बुडल्या म्हणून गांजा हे डॅमाचेर. इमिजिएटली आमी ड्युटी करून पॉयंटार येवन चॅक केलें आनी टोटल 6 जाण भुरगे जे साई हॉस्टेलान ट्रेनींग करता टायकांडो ते हांगा सगळे जाण भुरगे न्हाताले हांगा ह्या उदकान. सो तितून कितें जालें 2 जाण भुरगे व्हांवून गेले. तशें 2 जाण भुरगे आमी सेफली रेस्क्यू केले. की 2 जाण बुडलेले आहा भितरलो एक बॉडी आमी ट्रेस केल्ली आसा आनी दुसरी बॉडीची अजून सर्च ऑपरेशन चालू आसा. सो फाल्यां सकाळीं परत स्टार्ट. हय फाल्यां सकाळीं परत स्टार्ट. गांजे हांगसरल्या म्हादय न्हंयक आयतारा दनपारां जेन्ना 6 जाणांचो ग्रूप येयल्लो ते न्हाता आसतना 2 जाण बुडले आनी 2 जाण अडकून पडलेले. तांकां फायर स्टेशनाच्या स्टाफान काडपाक यश मेळ्ळें. त्याच बरोबर 2 जाण बुडलेले तितून धनंजय खैरनार आनी दुसरो आशिल्लो लवप्रीत सिंग हांकां हे दोगी बुडलेले आशिल्ले. आनी सांजचे लेट पर्यंत शोध घेतलो तेन्ना लवप्रीत सिंग जी बॉडी सापडली. आनी आतां आज आयतार सोमारा दिसा आतां परत हांगा सोदपाचें काम सुरू जातलें. मुख्य म्हणजे काल हे उदक हांगसरल्या बंदाऱ्याचें उदक सोडलेलें आशिल्लें आनी ते इतले चड उदकांत ते न्हांवपाक गेल्ले. पूण राती उदकाचो फ्लो वाडल्या कारणान राती हें उदक सोडलेलें आसा. बंदाऱ्याच्या प्लेटी काडलेले आसा आनी उदकाचो फ्लो राती सोडलेलो आशिल्लो. तो आतां परत सोदपाक लागतकीर तो बंद करपाक येतलो. दुसरें म्हटल्यार राती लेट पर्यंत फोंडेचे PI विजयनाथ कवळेकर आनी फायर स्टेशनाचे ऑफिसर सुशील मोरजकर यांनी स्थानीक लोकां कडेन चर्चा केली. हांगा हेजे फुडें अशी दुर्घटना घडपाक जायना म्हणून तेणी लोकांक सांगलां की जात तितल्या जर हांगा ट्युरिस्ट न्हांवपाक येयले जाल्यार रोखडेच पुलिसाक कॉल करचो. पुलीस रोखडेच तांचेर हांगा येवन कारवाई करतले म्हणून. तशेंच PN सांगलेलें आसा की हांगा जो बंदारो आसा त्या खातीर WRDच्या ऑफिसराक हांगा लेटर बरोवन हांगा कडक स्टाफ कडक दवरचो आनी वाडोवचो स्टाफ म्हणून आमी लेटर करतले अशें म्हणून सांगलेलें आसा. गांजेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. नॉर्वे बुद्धीबळ सर्तीत मॅग्नस कार्लसनाक हरोवन वर्ल्ड चॅम्पियन डी गुकेशान निमणो हारीचो बदलो घेतलो. सर्तीचे 6वे फेरयेत डी गुकेशान मॅग्नस कार्लसना आड अजापीत करपी जैत जोडले. हारिल्ली मॅच जिखत डी गुकेशान मॅग्नस कार्लसनाक अजापाचो धपको दिलो. धक्कोदायक हारी उपरांत कार्लसनान टेबलार राग काडलो. गुकेशा कडल्यान हार खावची पडले उपरांत कार्लसनान चॅस टेबलाचेर नेटान हात मारलो. गेल्ल्याच सप्तकांत मॅग्नस कार्लसनान डी गुकेशाक हारयल्लो. आयतारा राती मॅग्नस कार्लसनाक हारोवन डी गुकेशान हारीचो बदलो घेतलो. शिगांव कुळेक वाकी कुळणा आयतारा सकाळीं 3 गाडयांचो भयंकर अपघात जालो. 4 चाकीन दुचाकीक फाटल्याच्यान धपको दिल्ल्यान दुचाकी चालकाक जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार दुसऱ्या दुचाकी चालकान वेळार गाडयेवेल्यान उडी मारिल्ल्यान तो नशिबान वाटावलो. पळयात पुराय बातमी. शिगांव कुळे वाकीकुळेण वाठारांत आयतारा सकाळी 3 गाडयांचो भयंकर अपघात जालो. ह्या अपघातांत एका दुचाकी चालकाक जाग्यारूच मरण आयलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 4 चाकीन दुचाकीक फाटल्याच्यान धपको दिल्ल्यान एका दुचाकी चालकाक जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार रस्त्या कुशीक आपले दुचाकीर बसून फोनार उलोवंक राविल्ल्या दुसऱ्या दुचाकी चालकान वेळार गाडयेवेल्यान उडी मारिल्ल्यान तो थोडक्यांत वाटावलो. नाल्यार ताचेरूय हो जबरदस्त धपको बसपाची शक्यताय आशिल्ली. ह्या भयंकर अपघातांत 4 चाकीचो मात चक्कात सूड जाला. हांव पळय ह्याच जाग्यार आसलेलो हांगा आनी मागीर गाडी खंयच्यान येयली? ती गाडी ऑपोजीट त्या सायडीच्यान येयली कुळेंच्यान भायर येयली आनी ही गाडी हें जाली तो ती पळय थंय मारली ताका. ती तुज्यान मुखार तो आसलो? म्हाज्या मुखार ओवरटेक केलें ताणें हांगा आनी ती गाडी भायर येयली. आनी मग ओवरटेक करतकीर ते गाडयेन मागीर मारली ते तिका? गाडयेन थंय मारली आनी हांवें सोमती हांगा काडली उडी मारली आनी ती गाडी फरफडत थंय येयली? परत थंय येयली. मागीर वचून हांव उठून पयल्या गाडी थंय आसा आनी हो हांगा पडला. तेगे मोटरसायकल आसा? हय मोटरसायकल थंय धपको मारून थंय पडली. आमी वाकीकुळेण हांगा आसा ज्या जाग्यार आतां 3 गाडयां मदीं अपघात जाला आनी ह्या अपघातांत एकटोच जाग्यार सोंपलो. जेन्ना अशी म्हायती मेळटा की कुळेंच्यान ती MH गाडी कार गाडी शिगांव येवपाक येताली, शिगांवच्या दिशेन येताली आनी हे शिगांवचे जे आसात ते एकटो कुळ्या वयतालो आनी दुसरो गवंडी काम करता आसता हांगा ह्याच भागान तोय बीन कुळ्या दिशेन वयतालो. जेन्ना एकटो मनीस एकट्याक फोन आयलो म्हणून एक आपली दुचाकी सायडीक लायली आनी ते दुचाकी वयल्यान तो उलोवपाक लागलो.
उलयता तुजो फाटल्यान तो मृत पावलेलो तो मातसो ताका ओवरटेक करून मुखार गेलो तितल्यान कार गाडयेन ताका धपको मारलो धपके बराबर तेजी गाडी सामकी चक्काचूर जाली आनी दुसरे तेणी तेजी धपको पयला आनी हे गाडयेचेर बसलेले तेणी उडी मारली म्हणून तो वाचलो नाजाल्यार जवळ जवळ 2 जाणांची हांगा प्रेत पळोवपाक मेळटा आसलेली जी आसा शिगांव जेन्ना जंक्शन आसा वाकीगोळे हांगा हे वॉल्टाचेर जेन्ना ती कार गाडी फास्ट येता तेन्ना ती गाडी रस्तो सोडून जेन्ना ते मोटरसायकलीक धपको दिलो ते धपक्या बरोबर गाडी 30 मिटर फटफटत येयली आनी ताजो जो मृतदेह आहा तोय जवळ जवळ 20 मिटराचे सुमार मारून उडयलो ताका तो तेजी ग्लासार आपल्याला आनी तेजी पूर्ण गाडी हांगा नासून जावन तोय ताकाय मरण आयल्लें आसा ती कार गाडी आसा ती कार गाडी फूल डॅमेज जाल्ली आसा तिची दोनूय बलून फुडलेले आसा ती व्हरोन तेणी शेवटीक आड्याक व्हरोन मारलेली आसा अशें आयकता की हांगा जो मेला मरण पावलो तो हांगा गवंडी काम मेस्त्री म्हणून काम करतालो आनी तो खंयचो आजून कळना पूण आतां पुलीस हांगा कुळे पुलीस पावले आसा इन्वेस्टिगेशन चालू आसा जी बॉडी आसलेली ताका 108 गाडयेन हांगा ताका हितून पोस्टमॉर्टम खातीर ताका घेवन गेल्ले आसा आनी सद्या हांगा पंचनामो करपाचें काम चालू आसा गोमंतक टीव्ही खातीर धारबांदोडीच्यान एकनाथ खेडेकर. अपघातांची कारणां हजार इबाडिल्ले रस्ते गाडयांचो वाडिल्लो आंकडो बेशिस्त मस्ते आबूज अतिशाणे ड्रायव्हर येरादारीची कोंडी 4 दिसां आदीं म्हापशा रस्तो हुपताना मोटरसायकलींचो धपको बसून 12 वर्साचे चलयेक मरण आयलें उपरांत दाबोळे फोंडकुलान पडून एका दुचाकी चालकाक मरण आयलें पयर मडगांव ओल्ड मार्केटा लागसार रस्तो हुपताना एका जाणटेल्याक मरण आयलें तर काल वेर्णा SUV गाडयेचो धपको बसून 23 वर्साचे चलयेक मरण आयलें फाटल्या 5 दिसांनी 5 जाणांक रस्ते अपघातान मरण आयलें गोंयांत रस्ते अपघातान वर्साक सुमार 300 लोक मरतात आनी हातूंतले चडशे तरणाटे असतात फाटल्या 40 वर्साचो नियाळ घेतल्यार दर एका वाड्यार एकलो तरी अपघात जावन गेला आसतलो वा दिव्यांग जाला आसतलो हाचेर सरकार जाणकारांक झुजा पावण्यार उपाय घेवचे पडटले तलावांची रक्कम वाडोवप आनी येरादारी पुलीस उबे करप हो हाचे वयलो रामबाण उपाय थारपाक शकना हे सिद्ध जाला हे अपघात उणे करप खुद्द गाडी चलोवप्यांच्याच हातांत आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. म्हजी बस येवजणे वरवीं गोंयच्या सगळ्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या अंतर्गत रस्त्याचेर भौशीक येरादारी वेवस्था सुरू करपाची सरकाराची येवजण आसा. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक खासा करून बायलांक आनी चलयांक सुरक्षीतपणान प्रवास करपाक मेळचो ह्या खातीर येरादारी खातें कामूय करता अशें वक्तव्य मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. तशेंच अपघात आनी वाडट्या प्रदुशणाच्या पातळेचेर नियंत्रण हाडपा खातीर लोकांनी आपल्या दुचाकी आनी 4 चाकीचो वापर कमी करून भौशीक येरादारीक पसंती दिवची अशें आवाहनूय ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान केलें. आमी पुराय गोंयभर विलेज वायज कनेक्टिविटी दिवपाचो म्हाजी बस ह्या सिस्टमांतल्यान सुरवात करता. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर माविन गुदिनो हांव हेजेर वर्किंग करून अंत्योदय तत्वाचेर ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिविटी दितले आनी हे बी निश्चितच म्हाजी बस ह्या स्किमींतल्यान आमकां शक्य जातलें. गांवांतल्या सगळ्या गांवांनी अशा पद्दतीची कनेक्टिविटी मेळ्ळी जाल्यार लोकांक शिकपाक आनी प्रायवेट सेक्टरांत सुद्दां नोकरी करप हे एफोर्डेबल जातलें. आमी पास सिस्टम सुरू केला आमी म्हाजी बस ह्या कार्ड सिस्टम सुरू केला. सिंगल कार्ड यू कॅन यूज फॉर द मेनी बसीस ह्या पद्दतीची सिस्टम आमी हाडल्या. टेक्नॉलॉजीचो यूज करून लोकांक विच इज द एफोर्डेबल ट्रान्सपोर्ट आमी जर कार्ड यूज करीत जाल्यार 20% इतल्यान तांकां ऑफ मेळटले. आमी फिक्स पास कार्ड जाल्यार ताका 30 to 40% तांकां ऑफ मेळटा. म्हणून हांवें म्हटलां की 2 व्हिलर्स कमी यूज करून बस ट्रान्सपोर्टीचो यूज करपा खातीर सगळ्या जाणांनी सुरू करचो. एक्सिडंट कमी जातले. 4 व्हिलरूय बी कमी यूज करून जेणे करून आमकां आमी जें म्हणटा की चड गाडयो रस्त्यार येयल्यार कार्बन इमिशन चड जाता तें कमी जावचें हाच्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा. उसगांव वाठारांतलो गोवा डेअरीचो पशु खाद्य प्रकल्प फाटल्या 2 वर्सां सावन बंद पडला. 2 वर्सां जालीं ह्या प्रकल्पा कडेन कोणेच लक्ष दिवं नाशिल्ल्याची ताची सामकीच अवतिकाय जाल्या. हो प्रकल्प असोच बंद उरलो जाल्यार ताची परिस्थिती संजीवनी साखर कारखान्या भशेन जावपाक वेळ लागचो ना. सरकाराक पशु खाद्य प्रकल्पूय संजीवनी भशेन बंद करपाचो आसा म्हूण कांय दूधकारांक प्रस्न पडला. उसगांव वाठारांतलो गोवा डेअरीचो पशु खाद्य प्रकल्प फाटल्या 2 वर्सां सावन बंद आसा. ह्या प्रकल्पात गोरवांची खावड तयार करताले. कच्चो माल भायल्यान हाडून गोवा डेअरी हो खावड प्रकल्प चलयताली. पूण 2 वर्सां पयलीं गोवा डेअरीन हो प्रकल्प अचकीत बंद उडयलो. प्रकल्प बंद उडयल्ल्यान दूधकारांचे हाल जाले. खावड प्रकल्पा खातीर भायल्या राज्यांतल्यान गोवा डेअरी जो माल हाडटाली ताचो सुमार 10 कोटी रुपया दिवपाचे आसात. बंद पडिल्लो खावड प्रकल्प राष्ट्रीय डेअरी उदरगत मंडळा खाला सुरू करपाचो सरकाराचो यत्न आसा. पूण मंत्री मंडळ ह्या प्रकल्पा विशीं अजूनय निर्णय घेतिल्लो ना. ताका लागून पशु खाद्य प्रकल्पाचो संजीवनी साखर कारखानो जातलो काय
असो भंय दुधकारांक पडला. कॅटल फीड जो प्लांट आसा तो दोनी आमकां चालू जाले जाय, कित्याक आतां कॅटल फीड जवळ जवळ 2 वर्सां बंद आसा आनी तेजेरूय विचार आजून गोवोरमेंटान कितें केला हांव न्हू, पूण तो आतां पळय NDDP म्हणून एक हें आसा गोवोरमेंटाची सेंट्रल गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटाची, तेणीन आतां जर ती घेत हातीन जाल्यार आमकां शेतकऱ्यांक हेजो पुरेपूर फायदो जातलो. तशेंच दोनी हेजे गोवा डेरीची आनी संजीवनीची हेजो गोवोरमेंटान विचार हेजो पुरेपूर करपाक जायो, हितून शेतकऱ्यांक फायदो आहा. कित्याक आयज दुदाचो शेतकरी जो ऊसवालो शेतकरी हेजेडे गायो आसा आनी दुदाचो शेतकरी हेडे थोड्यां कडेन ऊस आसा, दोनी हे मिलन आसा आनी तेणे दोनी फॅक्टरी आमची चालू जाल्ली जाय अशें आमकां उसवाले दोन्ही एका सफर जाता. सफर जाता. दोनी एका ऊसवाल्यांक आतां ऊसाचो चारो जो आसा तो गोरवांक घालता आमी आनी जे हें आसा शेण जें आसा गायचें तें आमी ऊसाक घालता. म्हणजे दोनी भितर आमकां एकमेव हें जाता, शेतकरी दोनी एक जाता. फाटलीं 2 वर्सां गोवा डेरीचो पशु खाद्य प्रकल्प सुरू जावचो म्हूण कोणेच यत्न करूंक ना अशें गोवा डेरीचो आदलो अध्यक्ष अनूप देसायचें म्हणणें. हो प्रकल्प बंद करचो न्हय ताका लागून खंयच्या तरी कोऑपरेटीव वा खाजगी इन्स्टिट्यूटाक दिवचो जेणे करून हो प्लांट चालू उरतलो आनी सगल्यांक रोजगार मेळटलो असो यत्न केल्लो. मात सरकारी प्रशासकीय अधिकाऱ्यान हो प्रकल्प बंद उडोवपाचो निर्णय घेतलो अशें अनूप देसाय सांगता. आमी जेन्ना 2021 आमी जेन्ना परत निवडून आयले त्या वेळार आमी असो निर्णय घेवपाचो हें डिस्कशन आमचें चलिल्लें की कॅटल फीड प्लांट बंद करचो न्ही, पूण कॅटल फीड प्लांट खंयच्या तरी एका बऱ्या इन्स्टिट्यूशन म्हणजे खंयची तरी बरी कोऑपरेटीव आसत किंवा खंयचें तरी एक प्रायवेट इन्स्टिट्यूशन आसत की जेणे करून तो प्लांट चालू उरतलो आनी प्लांट चालू उरल्या नंतर आमच्या शेतकऱ्यांक आमकां जशें जाय तशें कॅटल फीड आमकां तयार करून मेळटलें आनीक ताका जाय तें प्रोडक्शन तो काडटलो प्लस तो आमकां जें जाय जे पद्दतीचें जाय तें प्रोडक्शन तो काडून दितलो. ताका तांचे कडेन उलोवणी आमची अशी चालू जावपाची म्हणजे प्रक्रिया आमी केल्ली की तुमी आमचें लेबर जें आसा काय ना तें आमचें सांबाळून घेवचें जेणे करून गोवा डेरीचेर ताजो बर्डन पडचें ना अशा पद्दतीची आमी तयारी चालू केल्ली. पूण ती तयारी चालू करतनाच गव्हर्मेंटान एक अशें डिसिजन घेतलें आनी सगळ्यांक डिस्कॉलिफाय करून उडयलें. आतां तें जेन्ना डिस्कॉलिफिकेशन जालें ताच्या नंतर गव्हर्मेंटाचो एडमिनिस्ट्रेटर आयल्या नंतर एडमिनिस्ट्रेटरांनी सरळ डिसिजन घेतलें की कॅटल फीड प्लांट बंद करचो. आतां तो बंद करपा खातीर खूब सोंपें आशिल्लें, पूण तो कशा पद्दतीन चलोवपाक येतलो कशा पद्दतीन चलोवपाक जातलो हें गव्हर्मेंटाक शक्य आशिल्लें, पूण गव्हर्मेंटान ताचेर कांयच प्रयत्न करूं ना. म्हणजे हांव गव्हर्मेंटाक दोश दिता अशें म्हणून न्ही, पूण थंय जे कोण पदाधिकारी बसयल्ले त्या पदाधिकाऱ्यांक तांची जाणीव आसपाक जाय आशिल्ली की हो जर प्लांट चल्लो आसत जाल्यार गोंयच्या लोकांक तें मेळटलें म्हणजे फीड बरें मेळटलें. पण थंय कसलेच प्रयत्न जाल्ले किंवा प्रयत्न करता म्हणून सुद्दां खंय दिसलें गेलें वचूना. संजीवनी कारखानो बंद जाल्यार 5 वर्सां कंप्लीट जाली. त्याच बरोबर उजगांव हांगा आशिल्लो एक गोवा डेरीचो कॅटल फीड प्रकल्प हो गेली 2 वर्सां जाली बंद अवस्थेत आसा. मेन म्हणजे ह्या प्रकल्पांत गोरवांक जी खावड लागता ती तयार हांगा करताली, ताका लागून गोंयचे भायल्यान जे रॉ मटेरियल लागता तो गोंयचे भायल्यान घेवचो पडटालो आनी त्या सप्लायरांक गोवा डेरी अंदाजे 12 ते 13 कोटी रुपया दिवपाचें पेंडींग आशिल्लें बील. तें बील आतां 2 वर्सां कमी जाल्लें आसा कारण आतां तो ऑफिसरांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण सद्या तें बील खंय 10.5 कोटी रुपया पेंडींग आसा. पूण गोवा गव्हर्मेंटाच्या मंत्रिमंडळान अजून पर्यंत ह्या डिसिजन घेतलेलें ना. डिसिजन पेंडींग आशिल्ले कारणान हो प्रकल्प बंद अवस्थेत आसा. ह्या क्वॉर्टर्सान सद्या रातचे वेळार पार्टी चलता, त्या खातीर हांगा कितें तरी एक मोठो क्रायम घडपाची शक्यता आसा. हेका लागून हो प्रोजेक्ट सुरू करपाक आनी गोवा डेरीची संजीवनी जावची न्ही म्हणून गोवा गव्हर्मेंटान बेगीच्या बेगीन ह्या कॅटल फीड प्रोजेक्ट सुरू करपाक डिसिजन घेवचें अशें मागणी दूद उत्पादक करीत आसा. उजगांवच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. RGPचो आमदार विरेश बोरकारान विरोधी केल्ल्या एका प्रकल्पाक आजोशी मंडूर पंचायतीनूच 94 फ्लॅटांक ताबो प्रमाणपत्रां वाटल्यात. हातूंतली 87 प्रमाणपत्रां एकाच दिसा दिल्यात. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार ही पंचायत आमदार विरेश बोरकाराच्याच मर्जीतली, पूण आमदार विरेशाच्या कोतान ताबो प्रमाणपत्रां दितना पंचायतीन खंय ताका विश्वासात घेवना. पळयात हे कफुसांव.
आजोशी मंडूर पंचायत क्षेत्रात प्रेसकॉम होम्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचो रहिवाशी प्रकल्प आयला. कांय वर्सां आदीं आरजीपीचो सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केल्लो. ह्या प्रकल्पातल्या फ्लॅटांक ताबो प्रमाणपत्रां दिल्यार उदकाची समस्या उप्रासतली म्हणून सांगीत विरेशान 2022च्या एप्रिलांत जाल्ले ग्रामसभेत खर विरोध केल्लो. उपरांत ऑगस्टांत जाल्ले पंचायत मंडळाचे वेंचणुकेंत आरजीपीचे पॅनल वेंचून आयिल्ले. 7 मार्च 2024 ताबो प्रमाणपत्रां खातीर अर्ज केल्ले आनी 11 मार्च 2024 हे अर्ज मंजूर केले. इतल्या कांय गडबडीन ह्या अर्जांक कित्याक मान्यताय दिल्या काय म्हणून लोक प्रस्न उप्रासपाक लागल्यात. दुसरे वटेन ह्या प्रकरणात आपलो कसलोच हात ना. पंचायतीन आपल्याक विश्वासात घेनासतना ताबो प्रमाणपत्रां दिल्ल्याचे आमदार विरेश बोरकार सांगता. जेन्ना आमकां कांय कॉन्फिडन्सान थंय घेवंक ना, म्हाकाय खबर नासलें की ह्यो ऑक्युपन्सी ज्यो आसा त्यो ग्रांट केल्ल्यो आसा. जेन्ना म्हाका कळलें, कित्याक हो जो प्रोजेक्ट आसा ह्या प्रोजेक्टाचो आमी जेन्ना रेव्होल्युशनरी होम्स पक्ष जावच्या पयलीं पासून ह्या प्रोजेक्टाचो विरोध करता. मेगा प्रोजेक्टाक रेव्होल्युशनरी होम्स पक्ष हो पूर्णपणान गोंयभरान विरोध करीत आसा. पण ज्या वेळाचेर आमकां अशें कळोन येयलें की ह्या पुष्कॉन प्रोजेक्ट जो आमच्याच विलेज पंचायती अंडर आसा आनी थंय एनओसीज ऑक्युपन्सीज ग्रांट जाल्ल्यो आसा, ही एक खंय ना खंय मिस्टेक आसा, जी मिस्टेक घडलेली आसा. कारण कितले प्रोजेक्ट समज आसा जाल्यार तेजो जो डिटेल इन्फॉर्मेशन म्हाका सांगलेलो ना आनी हेजो विरोध हांवें एसेंब्लीन बसून घेतलेलो. तशेंच आमचो कंप्लेन्स घालून लेटर घालून हेजो कंटिन्युअसली आमचो ओपोज प्रत्येक वेळा आमी केल्लो. आनी एवरी नाव एंड देन जेन्ना आमी डिटेल रिपोर्ट जेन्ना डीसीपी मिनिस्टर अश्विनी राणे बसून आसा तेणें बसून तेजे कडेन एसेंब्ली सेशनान विरोध करून ताका स्टॉप ऑफ ऑर्डर हाडलेली. तेजे नंतर सेम इश्यू जालो, ती स्टॉप ऑफ ऑर्डर फाटी काडली आनी हांकां परमिशन्स आसा ती ग्रांट केली. आनी आतां जेन्ना ऑक्युपन्सी ह्यो ग्रांट केल्ल्यो आसा हें जेन्ना आमकां कळोन येयलें, एक खूब शॉकिंग म्हाका तरी दिसलें. दुसरे वटेन आरजीचो मुखेली मनोज परब सांगता, सरपंचान आमकां विश्वासात घेनासतना ह्या फ्लॅटांक ताबो प्रमाणपत्रां दिल्यात. हे गजालीक खंय ताचो खर विरोध आसा. सरपंचान कोणाच्या दबावाक लागून ही प्रमाणपत्रां दिल्यात ताची पक्षांतर्गत चौकशी करतले अशें ताचें म्हणणें. आयकात. जेन्ना एक पंचायत आमच्या कडेन आसली, जी पंचायत ज्या पंचायतीची ड्युटी आसली, ज्या सरपंचाची ड्युटी आसली की आमकां पळोवपाक जेन्ना तेंच्यांनी ऑक्युपन्सीक एप्लाय केले ऑलमोस्ट 96 फ्लॅट्स तो मेगा प्रोजेक्ट म्हणून आमी तेका ऑपोज करताले. 96 फ्लॅट्स जेन्ना तेणी ऑक्युपन्सी दिवपाक जेन्ना एप्लाय केले तेन्ना तेणे एक्चुअली आमदारा कडेन आमच्या विरेशा कडेन ते डिस्कस करपाक जाय आसले. तेका सांगपाक जाय आसलें की ज्या प्रोजेक्टाक आमी इतले दीस ऑपोज करता तेंचे ऑक्युपन्सी येयला आतां आमी करपाचें कितें. पूण ते तेज्या कडेन डिस्कशन जावंक ना आनी डिस्कशन जाय नासतना तेका ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट्स दिले. कोणी आसूं हांगा खंयसरूच आयडियोलॉजी, हांगा आमचे प्रिन्सिपल कॉम्प्रोमायज जावपाचे ना, आमचो कोर कॉम्प्रोमायज जावपाचो ना. आमी परतून एकदा सगळ्यांक सांगता जे कोण आरजी सपोर्ट करता, थोडे आमचे पंच मेंबर आहात आनी खुबशे आतां सांतांद्रेनूच आमचे कितलेशेच पंच मेंबर आहात. बट आमी जाणा आमचे पंच मेंबर कशे सेल्फलेसली थंय काम करता, कोणाचे पयशे घेवच्या आदी थंय कामां करता, कितले क्लीन रावला ते. बट ही जी मिस्टेक जाले, ही मिस्टेक आमी माफ करपाक शकना. ह्या मिस्टेकीक माफी ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. नुस्त्याच्या तांत्यांची जतनाय करपा खातीर दर वर्सा प्रमाण नुस्तेमारी खात्यान अंदून 2 म्हयन्यां खातीर नुस्तेमारी बंदीची घोशणा केल्या. 1 जून ते 31 जुलय मेरेन ही नुस्तेमारी बंदी आसतली. नुस्तेमारी बंदी आसली तरी पारंपारीक होडी वा बोटीन नुस्तेमारी करपाची मेकळीक आसतली. मेकॅनिकल ट्रॉलराच्या आदारान मात नुस्तेमारी करपाक मेळची ना अशें नुस्तेमारी खात्यान अधिसुचोवणेंत स्पश्ट केलां. वार्षिक पद्दतीन 1 जून ते 31 जुलय म्हणजे 2 म्हयने, जून आनी जुलय हे जे 2 म्हयने आसात ते नुस्तेमारी जे आसा ते गोंयांत बंद आसतले अशें फिशरीज डिपार्टमेंटान सांगलेलें आसा. हितून भितर बारीक होडी आनीक 10 HP मोटर जे बोट्स असतात तांकां नुस्तेमारी करपाक एलाव आसतलो. पूण जे मोठे जे ट्रॉलर्स असतात जे डीप सी वतात तांकां नुस्तेमारी करपाची बंदी फिशरीज डिपार्टमेंटान वार्षिक पद्दतीन घातलेली आसा. जाल्यार ही बंदी जी आसता ती कित्याक लागून आसता
ती म्हणजे जी नुस्तीं असतात ती नुस्तीं दर्यान जून आनी जुलय हे जे 2 म्हयने असतात ह्या 2 म्हयन्यान खुबशे अशी ब्रिडींग तेंची चालू असता आनी ही जी ब्रिडींग असता ती ब्रिडींग वर्सभर जे नुस्तें असता नुस्त्यांची जी संख्या असता ती दर्यान वाडयता म्हणून हे जे 2 म्हयने असता तशेंच पावसा खातीर हे रफ सी असता आनीक ही जी रफ सी असले कारणान जे बोट्स असतात त्यो उदकान सारक्यो ट्रॅव्हल करूंक शकना म्हणून हे जे 2 म्हयने असतात ते वार्षिक पद्दतीन अशे नुस्तेमारी जी असता ती बंद करतात सो ह्या वर्साय बीन 1 जून ते 31 जुलय ही जी नुस्तेमारी जी आसा ती बंद आसतली सो गोंयकारांक जे फ्रेश नुस्तें मेळपाचें आसता ते मातशें खंय तरी कमी प्रमाणान ह्या 2 म्हयन्यां खातीर मेळटलें गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश आडारकर सयत हांव गौरेश गांवकर पणजेसून उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून हरवळेच्या धबधब्याच्या प्रवाहान वाड जाल्ली आसा पावस पडत चालूच उरलो जाल्यार धबधब्याच्या प्रवाहान आनिकूय वाड जावपाची शक्यताय आसा सध्या ह्या धबधब्याचेर पर्यटकांची गर्दी दिश्टी पडटा धबधब्याचें उदक पडटा थंय कितले खोलाय आसा हाचो अदमास येनाशिल्ल्यान बुडपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्ली आसा देखून पर्यटकांनी हरवळेच्या धबधब्याचेर वयताना आपली जतनाय घेवची अशें आवाहन सांखळेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी केली सांखळेन पावसान बरोच जोर धरला सांखळेन किंवा गोंयान आनी अशा टायमार निसर्ग प्रेमींचो हार्ट रोप म्हणटा तसो सांखळेचो धबधबो हरवळ्याचो धबधबो हो सगळ्यांक एट्रॅक्शन पॉयंट जाता सगळे निसर्ग प्रेमी सांखळेन येवपाक लागता हालीसर आमकां कळ्ळा की स्थानीक लोकां कडल्यान की सकयल जी धबधबो आसा पळय जे उदक व्हांवता थंय 2 मगरी मेळटात आनी होश में जोश म्हणटा तशें जे निसर्ग प्रेमी आसात ते धबधबो पळोवपाक येतातूच पण ताच्या बरोबर जतनाय घेनात सकयल देंवतात सांगल्यारूय आयकनात सकयल मगरी आसा हो बोर्ड आमी रोखडीच सांखळी म्युनिसिपालिटी लायतली थंयसर की यू हॅव टू बी कॉशियस अबाउट इट पण लोक तरी आयकना ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान ह्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यां लागीं सांगूंक सोदतां की जे निसर्गप्रेमी हे निसर्गरम्य नजारो लुटपाक येतात सांखळेच्या हरवळ्या धबधब्याचेर तांच्यांनी प्लीज आपण जतनाय घेवची केअरफूल रावचे फ्लो बीन भरपूर चालू आसा सकयल कृपया देंवचे न्हू आनी आपल्या जिवाची योग्य ती काळजी घेवची आपल्या भुरग्यांकूय सांगचें की केअरफूल रावात कित्याक उदका कडेन आमी फकाणां करूं शकना तरी सगळ्यांनी काळजी घेवची आमी योग्य ती कॉशियस जावपाक बोर्ड जे आसा पळय नोटीस ते आमी थंयसर इन्स्टॉल करतली आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगा सोंपता हांव ऐश्वर्या तुमचो निरोप घेता आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो